नमस्कार. हांव जाणा तुमी म्हाका वळखतात म्हणून. हांव विली सिल्वेरा, एक स्टेज आर्टिस्ट व एक तियात्रिस्ट. हांव जल्मलां, वाडलां आनीक रावतां ह्याच वेर्णेच्या गांवांत. पयलेच फावट ह्या पंचायतीच्या इलेक्शनाक एक उमेदवार कसो हांव बसलां, आनी तेवूय जाल्यार वॉर्ड नंबर 1. तुमचे मोलादीक मत बावल्याक वो बेबी डॉलाक मारून भोव मोतांनी म्हाका निवडून हाडात म्हणून म्हजी तुमकां विनंती. पयलेच फावट हे पंचायतीचे वेंचणुकेक निवडून येवन दर एका वेर्णेकारा खातीर वावरूंक, तांची सेवा करूंक आनी हे आमच्या वेर्णेचे गांवचे सुदारप करूंक म्हजी इच्छा जावन आसा. तुमचे बरोबर हो बरो वावर करूंक तुमी म्हाका सोयेक दियात. जरी तुमी म्हाका निवडून हाडलो जाल्यार जें कितें हांव करूंक सोदतां आनी जें कितें हांव करूंक सोदिना तें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. हांव करूंक सोदिना तें हें, हांव तुमकां फटकेरी आश्वासनां, फॉल्स प्रॉमिसीस दिवंक सोदिना. पूण हे आमच्या वाड्याची आनीक अदीक करून हे आमच्या वेर्णेचे गांवची उदरगत करून दर एका गांवच्या लोकांक म्हजो वेळ आनीक आदार दिवंक वावुरतलो. तुमच्यो गरजो पुऱ्यो करूंक आनी तुमचे प्रश्न सुटावे करूंक म्हाका तुमचो सहकार दियात. इश्टानो, हो गांव आमचो, ताची राखण करप ही आमची जण एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. हीच जबाबदारी मनान दवरून तुमचे मोलादीक मत बावल्याक, बेबी डॉलाक मारून भोव मोतांनी म्हाका निवडून हाडात. हाताक हात दिवन हो आमचो गांव सांबाळात. देव बरें.